अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणा आड पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निषेध केलो। एम्सा फाटी घेवचे आणि पंच सामूहिक ट्रेड युनियन अधिकारांचे संरक्षण करचे अशी मागणी ट्रेड युनियन काँग्रेसीन केल्या। तसेच सर्वसाधारण कामगारांक 12 लाख रुपया उत्पन्न कर मुक्त केल्यार कांयच फायदो जावचो ना अशें अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीचो उपसचिव सुहास नायक हाणें सांगलें। आयचो दीस सगळ्या ट्रेड युनियन संघटनांनी ज्यो सेंट्रल ट्रेड युनियन संघटना आसा आनी ज्यो शेतकऱ्यांच्यो संघटना आसा अंडर संयुक्त किसान मोर्चा हांच्यांनी एक जॉयंट उलो दिल्लो आसा, देशव्यापी उलो, की आयज प्रोटेस्ट डे म्हणून संपूर्ण हिंदुस्थानात मनोवपाक जाय। ताजी कांय ठळक कारणां आसात। मेन कारण म्हटल्यार की जे बजेट जाला ह्या वर्साचें जे फायनान्स मिनिस्टरान प्रेजेंट केला त्या बजेटान सर्वसामान्य मनशाक खंयसरूच आलाशिरो ना। 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया इन्कम टॅक्स रिबेट डिक्लेअर केल्ली आसा, पुणून प्रश्न आसा की 12 लाख इन्कम कोण जोडटा। 12 लाख इन्कम आसपाक जाय जाल्यार तुजी सॅलरी 1 लाख रुपया आसपाक जाय, बट नोबडी द कॉमन मासीस आयदर इन द स्टेट हियर इन गोवा और इन द कंट्री आर ड्रॉईंग अ सॅलरी ऑफ 1 लाख रुपीज। जे कॉर्पोरेट फिल्डान काम करता, जे IT सेलांनी काम करता, जावं जे बऱ्या मोठ्या हुद्द्याचेर आसा तांची सॅलरी 12 लाख आसा। सो हो बेनिफीट जो आसा हो ह्या क्रिमी लेयराक आसा, पूण सर्वसामान्य जी जनता आसा, आम लोक आसा, कश्ट करपी लोक आसा, कामगार वर्ग आसा, शेतकरी वर्ग आसा, तेंच्या खातीर ह्या बजेटान आनी ह्या स्किमीचो कसलोच फायदो ना। दिस इज अ प्रोटेस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन। इन गोवा वी आर हायलायटिंग द इश्यूज लायक ESMA, because this government has invoked ESMA in the pharma companies. Now, when you invoke ESMA, you invoke in the essential services, purely drawn by the profit motive, where ESMA is applicable. Now, that means tomorrow you will apply ESMA to all private establishment. खंयच ताका बंधन आसचें। ESMA हो फक्त पब्लीक युटिलिटी सर्विसीन आसपाक जाय, प्रायवेट इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर ESMA आसपाक जायना। हो आमचो ठामठीन निर्णय आसा आनी ताका आव्हान आमी हायकोर्टान दिल्लें आसा। ऑर्डर कम्स इन फेवर ऑफ अस, फायन। इफ द ऑर्डर कम्स अगेन्स्ट अस, वी विल चॅलेंज इट इन द सुप्रीम कोर्ट। बट आवर बॅटल ऑन द स्ट्रीट विल कंटिन्यू against these oppressive policies of the government. We are also protesting against the atrocities which are committed on women employees working in various sectors. Areas of Kadamba Transport Corporation employees, government can resolve. MSCP of R&D, overtime payment of R&D, government can resolve. Regularizations of contract workers on PWD, government can resolve. Because